दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आपले सोम्याची साकर तुझ्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मरये कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कश्टा आनी कुर्सा वरवीं जीवनपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन. म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. सरल्या बावार्थ्यां पासत मागणे शासनाचो विशेव दी तांकां ये सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दे. समाधानान ते विशेव घेवन देत आमेन. सकाळींची बेटवणी. ये जेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुवें तुका कळनासतना भेटोवच्या सोमेस इराद्या पासत भाग्यवंत आंकवार मोरयेच्या खतावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता. प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आनी पापा साहेबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हें सर हांव तुका भेटयता. सर्व तुजे पासत ये जेजूच्या भोव पवित्र काळसा ये जेजूच्या देव काळसा तुजे रास येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्यांक मेळची सर्व पातकाची शिक्षा माफी जोडोंक हांव खुशी व्हरता. सोम्या जेजू तुज्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पापा साहेबाक. जा तूं ताका उसवाड घटाय आनी बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटा. हांव तुका अर्गान दिता. अंतस्करणी नमस्कार करता. व्हड तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण निस्क्रिस्तांव केलो म्हूण आज पर्यंत सांबाळलो म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा.
म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना म्हजे शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मानाक म्हज्या पातकांच्या बारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी सोमेस पातकां म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. देवा पवित्र आत्म्या दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पातक्याची काकुळट कर. म्हाका पातक्या बक्षी. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 14 वाक्य 1 ते 12 म्हणसर. त्यावेळी जेजूची कीर्त हेरोद उपारायच्या कानांत पडली. तो आपल्या कारभारा लागीं म्हणालो, हो स्नानदातार जुवांस जायजय. तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला. देखून ताचे थंय असर्य करचो ह्यो पदव्योय जिव्यो जाल्यात. हेरोदीन आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियासाक लागून जुवांक कैद करून बंदेंत घाल्लो. कारण तुवें तिका दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवावन ताका सांगलें. हेरोद ताका जिवीशी मारूंक सोदतलो. पूण लोक जुवांक एक प्रवादी म्हणून मानतलो जाल्ल्यान तांकां तो भियेतलो. उपरांत हेरोदीच्या जल्मा दिसा हेरोदियासाची धूव सैऱ्या मुखार येवन नासली. हेरोद इतलो खुशी जालो की आपणा लागीं विचारलेलें की तें जावं आपूण तिका दिता म्हणून सापूत घालून सांगी लागलो. पूण ती आपले आवयचे शिकवणेन अशें म्हणाली, स्नानदातार जुवांचे शीस एक तापकांत घालून म्हाका हांगासर हाडून दी. हें आयकून रायक तिश्ट जालो. पूण आपणे घाल्ल्या सापुताक लागून आनी जेवणाक बसलेल्या सैऱ्या मुखार दक्षिणेक पडोवन तिणें मागिल्लें दिजय म्हणून ताणें फर्मायिल्लें. आनी जण दाण्ण बंदेंत आसल्या जुवांचें शीस कापयलें आनी तें एक तापकांत घालून चलयेक हाडून दिलें. तिणें तें आपले आवयक व्हरून दिलें. उपरांत जुवांच्या शिसांनी वचून ताची कूड मातयेक पायली आनी येवन जेजूक ती कोबार दिली. जें कितें देव आशेता तें लोकांक कळयल्ल्या जेरेमिया प्रवाद्याक आनी जुवांव बावतिस्ताक ताचो परिणाम उलटोच रावुल्लो तें एक विपर्यास. जेरेमिया प्रवादी मरणाचे दवलेतावन सुकलो तर जुवांव बावतिस्ताक आपलो जीव दिवचो पडलो. हेरोदियासाक सत सांगलो, जिनी बदलावणेक उलो दिवन सताक साक्ष दिल्लो, ही देवाची शेळी म्हणून बोट जोखून ताळो उबारून सांगुल्लो ताचो गळोस कातरलो. सत बुडाना. जेजूची कामां पळोवन आयकून हेरोद राई तरी जेजूक सताच्या रायाक भियोवन असमाधानांत जियेता. सत बाळवता देखून जिणयेंत कितले कश्ट आयल्यारी जेरेमिया आनी जुवांव बरी सतान जियेवया. स्नानीक जुवांच्या मार्तीरपणाचें चित्रण आयचे सुवार्तेंत आसा. अंतस्करणाची कांतवणी वा जागोवणी देवान मनशा थंय दवरली एक विशेष सकत. जो कोण ह्या अंतस्करणाक पाळो दिता तो बरें करूंक शकता आनी वायट आडावंक शकता. तरी ह्या अंतस्करणाक आयकूंक तयार नासले ताका महत्व दिनात. क्रमेण तें अंतस्करण धाड्डें
वा कोटें जावंक साध्य आसा. हेरोदीक स्नानीक जुवां विशीं भिरांत आसली. ताचें उतार हेरोदीक रुसानांतलें आनी ताचें अंत्य करूंक हेरोद सोदतलो आनी त्या वावरांत तो यशस्वी जालो. बऱ्यांक नाश करयेत पूण अंतस्करणाक नाश करचें तितलें सलीस न्ही. तें धाडलें जाल्यार आपली जागवण दिवनूच आसता. ताका पाळो दिवंक शिकया. नित्य आदार मायेक नोवेन. नित्य आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनाती कर. नित्य आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनाती कर. नित्य आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनाती कर. भोव भाग्यवंती आनी खताविणांक वारी आमचे माये, तूं आमचो शाश्वीत आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूंच आमचो बरवसो. आज आमी हांगा तुका मेळोवंक आयल्या. तुवें आमकां देवातावन जोड दिल्ल्या सर्व उपकारा खातीर आमी तुका अर्गां दिता. नित्य आदाराचे माये, आमी तुजो मोग करता आनी तुज्या मोगा खातीर तुजी सेवा आमी सदांच करतले. आनी हेरांकी तुजें तें हाडूंक आमचे तांके भितरले सर्व करतले म्हूण आमी बसयता. नित्य आदाराचे माये, तुका देवा लागीं आसल्या विशेश सळावळीन हे उपकार आमकां ताचे कडचे जोड दी. आमच्यो गरजो आमी आतां उसारया. ताळणेचेर जैत व्हरूंक गटाई जेजू क्रिस्ताचो संपूर्ण मोग, एक भाग्यवंत मोर्न आनी हाचे वरवीं तुजे संगाता आनी तुज्या पुता संगाता ससनाचें जिवीत आमी जोडशें कर. नित्य आदाराचे माये, आमचे पासत देवा लागीं विनाती कर. ए सोम्या, जेजू क्रिस्ता, काना शारांत तुवें तुज्या आवय मोरयेच्या एकाच उतराक माण दिवन उदक आसलें दाका वायनांत बदल्लें. आतां हांगा त्याच तुज्या आवयक नित्यादाराचे मायेक मान करूंक सांगाता जमल्या. ह्या तुज्या परजेची मागणी आयकून घे आनी अर्गां ओपून घे म्हूण आमी तुजे लागीं परतता. हे नित्य आदाराचे माये, तुज्या भोव पदवेदार नांवान आमी तुका उलो मारता. तूं जिव्यांची सांबाळणार आनी मरतल्यांची बचावी जावन आसाय. मोगाळी माये, तुजें पवित्र नांव केदाळाय आमच्या तोंडार आसतलें. भोव करून ताळणी आमकां आयिल्ल्या वेळार आनी मरणाच्या वेळार ते आमच्या वंटाचेर खेळटले. तुजें नांव उसारून मात्र आमी दादोशी जावची नांव. बगार आमची दिसपडती जिणी त्या प्रमाणे माया मोगान आमी जियेतल्या आनी तूं आमची शाश्वत आदाराची माय म्हूण प्रगट करतल्या. हे नित्यादाराचे माये, अदीक वर्त्या पातयेनेन आमी तुजे मुखार येता आनी आमच्या दिसपडत्या जिणेच्या गरजांनी तुजो आदार मागता. विघ्नां, कश्ट, कंत आनी दूख केदाळय आमच्या मोतीक विराराय आनी बेजाराय हाडटात आनी आमकां देदस्पोर करतात. देवाची मांडावळ आमकां संकश्टाक व्हरून पायता आनी निर्भागपण आनी आकांत आमचेर येशे करता. हर एक कडेन आमकां मेळटा कुरीस मात्र आनी त्या वरवीं आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक निरास भोगता. हे मोगाळी माये, आमचेर दया दवर. आमच्या गरजांनी आमची जतन घे. आमच्या कश्टांतली आमकां सुटय. पूण आमी ते
कश्ट आनीक थोडो तेंप सोंसी जाय म्हूण देवाची खुशी जाल्यार ते सर्व मोगान आनी सोंसणीकायेन सोंसची कृपा तूं आमकां देवा कडची जोडून दी म्हूण आमी तुजे लागीं परतांव. हे उपकार तुजे कडचे मागतांव न्हय पातयेवन आमच्या पुण्याचेर बगार तुज्या मोगाचेर आनी काकुळतीचेर ये मोगाळी माये. नित्यधर्माच्या मानाक मागणें. ये नित्यधराचे माये, पळय म्हाका तुज्या पांयां लागीं, म्हाका निर्भागी पातक्याक तुजी कुमोक हांव मागतां, तुजेर हांव पातयेतां. ये काकुळतीचे माये, म्हजी बिरमत पाव. तुका पातक्यांचो आसरो आनी बरवसो म्हूण समेस्त उलो मारतात, तर जात म्हजो आसरो आनी बरवसो. जेजू क्रिस्ताच्या मोगा पासत म्हाका तूं पाव. तुजो शाश्वत चाकर जावन हांव म्हाकाच तुका समर्पितां. तूं म्हाका निर्भागी पातक्याक हात दिवन सांबाळून धर. देवान ताच्या काकुळतीन तुजेर म्हाका दिल्ल्या पातयेण्या खातीर हांव ताका हर्शितां आनी अर्गां दितां. आनी ही म्हजी पातयेणी म्हज्या सासणाच्या सल्वसावांची जामेनी म्हूण हांव लेखतां. फाटल्या जिणयेंत तुजो आदार सोदिनातल्या खातीर कितले फावटी हांव पाडाव जालां. तुज्या आदारान हांव जैत व्हरतलो म्हूण जाणा. तुजी ससाय हांव सोदीन जाल्यार तूं म्हाका कुमोक करतलें म्हणलें खंडीत. पूण पातकांत पडच्या समयार हांव तुका उलो मारिना जायन, आनी असो म्हजो आत्मो हांव होगडावन पावान म्हूण म्हाका बेन दिसता. देखून ही एक कृपा हांव तुजे लागीं मागतां, आनी म्हाका कळटा त्या प्रमाणें आनी तांगता त्या प्रमाणें तुजे लागीं हांव ती परततां. देंवसार म्हाका नाडटना सदांच हांवें तुजे लागीं धांवून येवंक आनी म्हणोंक, ये मोरये म्हाका पाव. नित्य आदाराचे माये, म्हज्या देवाक हांवें सांडोवंक केदीस निर्मिनाका. आमेन. पापसाहेबाच्या इराद्या पासत आमी समेस्त मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बदलेले, सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. मणिपुरांत आसची अशांती निवारण, सोम्याची शांती थंयसर रास करूं म्हूण आमी आतां प्रत्येक थरान मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बदलेले, सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. या सकाळीच्या मागण्याच्या अमोलीक समयार आमी मागया या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भावा भयणीं खातीर सर्वेस्पर देवाची दाराळ आशिर्वादां तांच्या कुटुंबाचेर ती पडोवन दीत, आनी तशेंच तांच्या कुटुंबांत शांती समाधान वसती करून दी म्हूण आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बदले, सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव,
आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. ऑगस्टाची 5 तारीख, मोरयेच्या महामंदिराचें समर्पण. क्रिस्ताच्या 2 सैमविशांतले देवशास्त्रीय तर्क 5व्या शतमानांत कॉन्स्टांटिनोपलांत बिस्प नेस्टोरियस आनी ताचो चापलेन अनातासियस मदें मनभेद हाडूंक कारण जालें. मोरयेक थियोटोकोस म्हणजे देवाची आवय म्हूण आपोवच्या विरोध वाद उपसालो. मरी केवळ मनशा सैमाच्या जेजूची आवय मात्र म्हूण शिकयलें. 431 इसवेंत एफेजाच्या महासभेंत मरी देवाची माय म्हणलें सत परत परगटलें. हाच्या उडासाक पापा सिक्स्तस तिसऱ्यान रोमांत लिबेरियस बासिलिका नव्यान बांदली आनी सांता मारिया माजोरीक समर्पिली. रोमाच्या 7 पर्वतां पैकी एक एस्क्विलाइन पर्वताच्या तुदयर्ती बांदिल्ली ही बासिलिका रोमांतल्या 4 पात्रियार्काच्या कॅथेड्रला पैकी एक जावन आसा. पवित्र सभेच्या सुरविल्या केंद्राच्या उडासाक बांदिल्ल्या पैकी हेर 3 ह्यो सान पेद्रोच्या सदरेची रोमांत, सान जुआंव लातेरान, अलेक्झांड्रियाच्या सदरेची रोमाच्या वणती भायर सान पावलाची आनी कॉन्स्टँटिनोपलाच्या सदरेची सान पेद्रोचे कॅथेड्रल. मोरयेक समर्पिल्लें हें महामंदिर आंतियोकाच्या सदरेचें कॅथेड्रल मोरये मुखांत्र देवाक आनंद दिवचें. मोरयेक समर्पिल्ल्या देवमंदिरा पैकी अति व्हड देवमंदिर जावन आसा. एका पुराणा प्रकार बुर्गिरांतल्या रोमाच्या एका ग्रेस्त जोड्यान मोरयेक देवाच्या मातेक आपलें सर्वस्व समर्पचांक आशिल्लें सोपण जारी करच्याक पापा लिबेरियस हाणें सुरवेर बांदयल्लें. मोरयेन त्या जोड्याची आंगण मानून घेतली म्हणल्याचो गुर्त जावन 3055 ऑगस्ट 4 तारखेर अवचित गिमशिल्या दिसांनी बरफ पडलें. एका दिसवणेंत तिणें तांकां त्या जाग्यार एक इगर्ज बांदूंक उलो दिलो. ह्या वेळा पाप साहेबाकी तसलेंच एक सोपान पडलें. पापा पियूस पांचव्याच्या काळार ह्या बासिलिकाचें फेस्त सगळ्या पवित्र सभेक विस्तारायलें. पापा पियूस पांचव्याची निर्जीव कूड ह्या बासिलिकांत मातयेक लायल्या. नियाळ गुंड आनी बाळच्यात असल्या भावार्थाचे दादले आनी स्त्रियो जावंक हांव तुमकां उत्तेजन दितां. बरवशाचे दूत जाया, संतोषाचे संदेशकार जाया, नितीचे नीज वावराडी जाया. क्रिस्ताची सुवार्ता तुमच्या काळजांतल्यान परजळूं आनी ताणें मात्र दिव्यता ती शांती तुमच्या आत्म्यांनी सदांकाळ आसूं दी. पापा जुआंव पावल II. मोरये सदां सादार तुजो जावं दी फळ आमच्या मागण्याचो. पुतान तुज्या केल्या तुका शाबितास्रो निर्भाग्यांचो. कुमोक तुजी सदांच दया, भुरगीं माये मागता वादार. कुमोक तुजी सदांच दया, भुरगीं माये मागता वादार. कितले वोटोंक पेसाटल्यारी परतून परतून पडताच आसा. अस्कता मी बाळा तुजी, माये आमकां पाव म्हूण मागता. कुमोक तुजी सदांच दया, भुरगीं माये मागता वादार. कुमोक तुजी सदांच दया, भुरगीं माये
मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिवामका भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.